तुझे मुखामोळ हांव पळोवं आशेता तुझ्या हसरपणान जियोवं आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता ई सोम्या ए काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवं आशेता तुझ्या हसरपणान जियोवं आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक आलेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मुझ्या अस्कत कायेन बोलवोन तूं जाता मुझ्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता जेजू ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कत कायेन बोलवोन तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पत्कां सगळीं आपणाचेर घेता ककुळधरा तूं मोक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पत्कां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं मोक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता
आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोम्या समर्पिता कळसा मोला आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोम्या समर्पिता सर्व आमची सोम्या समर्पिता सर्व आमची सोम्या समर्पिता Pergan tuka sumia Jesu, pergan tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu, hoglap tuka sumia Jesu, stuti tuka sumia Jesu, jai tuka sumia Jesu, parsitaun tuka sumia Jesu, hogl sitaun tuka sumia Jesu, namaskar tuka sumia Jesu, vaibhav tuka sumia Jesu. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमच्या सोम्या मुखार दिंबियांनी आमी आसां. कीर्तनगार कीर्तन 40 वोळ 4 आमकां सांगता देवाची वेदीशी हांव येतां म्हाका संतोष दितेल्या देवाशी हांव येतां उल्हासान हांव किन्नारी वाजोवन हांव ताची स्तुती गितां गायता देवा म्हज्या देवा. वैमुखाचनो तेस देवाची स्तुती करूंक तेस आमच्या जेजूक आमी पळयोंक तेस आमच्या जेजूचो सांगात आमी अनुभव करूंक तेस जेजू सांगाता थोडो वेळ उलोवंक तेस जेजूची उतरां आयकूंक आनी ताचे तावन कुरपेची बेसांवां घेवंक ह्या घडये जेजू मुखार ह्या येवकरिस्ता मुखार आमी दिव्यांनी आसां. तो आमचो मोग करचो आमकां सांबाळचो आमची दुखां पुसचो ह्या घडये आमकां पळयता आमची अंतस्करणां तो जाणा आमची चिंतना तो जाणा ह्या घडये आमकां आमी ताका समर्पण करया. जेजू तुका अर्गां दिता तुजो हांव मोग करतां सोम्या सदांच तुज्या पांयां तळी हांव रावोंक आशेतां सदांच तुजी उतरां हांव आयकोंक आशेतां. मोगळा जेजू ह्या आराधना वेळार आमकां तुजे आशिर्वाद तूं कर म्हूण आमी ह्या घडये मागता. तू सुहाव करता तू सुहाव मोग करता जेसू तू सुहाव मोग करता आता आनी सदा तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आता आनी सदा तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो
करता तुझी हांव सेवा करता जेजू तुझी हांव सेवा करता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळाला रावतलो तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना हालेलुया म्हणून सांगता हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. आमच्या संघात राहूया कथे. आमका आदार दिल्या कथे जेजू तुका सावरता. तुझी स्तुती सदा सर्वता सर्व एकाळी सोम्या. तू जावन आसाय आमचो देव, आमचो धनी, आमचो सोडवंदार. आमका राखचो, आमका सांभाळचो, आमचो मोग करचो, आमची दुकां बुजचो, आमका जिवीत दिवचो, आमका सगळे सर्वस्व दिवचो सोमी तू. या घडी आमच्या संघात आसाय सोम्या. तुका जावं आराधन तुझी स्तुती सदा सर्वदा सदा काळ सोम्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सोमी आमचे संगत आसा. तो जावन आसा आमचो देव आनी धनी. आमकां सदांच ताच्या आत्मीक खाणान आमची तो पोस करता. आनी आमरी फात ह्या संवसारी जिवितांत न्ही केवळ लौकीक संगती बगार आत्मीक संगती तेंगा मान दिवंक आमकां तो आपोवण दिता. ह्या संवसारांत अशें आमी सर्व जायत्या रितीच्या बेजारायन कंतीन दुखांत विरारपणांत आसांव. पूण नीज संतोश नीज समाधान नीज सोडवून जेजू तें आसा म्हणलें आमकां हर एकल्याक आयच्या दिसा जेजू समजयता. तो जावन आसा आमच्या जिविताचें देवाळ. तो जावन आसा आमच्या जिविताचें तें बुन्याद. ताची उतरां आमच्या जिवितांत एका रितीन आमकां आदार दितात. आमच्या जिवितांत अंतकरतान उजवाडाच्या वाटेक येवंक आदार दितात. आमकां ताची उतरां सोडवण दितात. आमकां ताची उतरां जिविताक अर्थ दितात. वय मोगाच्यानो तेस सोम्याक मेळोवंक आमी आयल्या. तेस सोम्या संगता थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या. ह्या घडये आमकां आमी ताका समर्पण करया. जशें तो जाकेव जेजूक मेळोवंक आशिल्लो, जशें ती स्त्री सोम्याक भेटोवंक आशिल्ली, तेच परी आमचें काळी सोम्या तुका मेळोवंक आशेता. तुजे लागीं उलोवंक आशेता. तुजी अमूल्य उतरां आयकोवंक आशेता. तूं दिताय तें समाधान संतोश आमी भोगूंक आशेता. वय सोम्या आमी तुका आयकूंक तुका भोगूंक आमचें काळीज ह्या घडये अत्रेकता. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಚಲಕೆ ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಚಲಕೆ ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ. ಜೀವ
ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿಯು ನಾನೇ ಎಂದಿಹೆ ಓ ದೇವಾ. ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿಯು ನಾನೇ ಎಂದಿದೆ ಓ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಭುಜಿಸಿ ಜೀವನ ಪಡೆವೆ, ನಿನ್ನ ಭುಜಿಸಿ ಜೀವನ ಪಡೆವೆ. ಬಂದು ಬಾಳು ಎನ್ನಲಿ ಓ ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ. ಬಂದು ಬಾಳು ಎನ್ನಲಿ ಓ ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಜಲಕ್ಕೆ, ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವನಿಗೆ. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಜಲಕ್ಕೆ, ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವನಿಗೆ. ನೊಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಏ ದೇವಾ. ನೊಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ದೇವಾ. ಎನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ದೇಗುಲ. ಬಂದು ಬಾಳು ಎನ್ನಲೆ ಓ ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ. ಬಂದು ಬಾಳು ಎನ್ನಲೆ ಓ ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಜಲಕ್ಕೆ, ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಜಲಕ್ಕೆ, ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವನಿಗೆ. ಜೀವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯವು ನಾನೇ ಎಂದಿಹೆ ಏ ದೇವಾ. ಜೀವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯವು ನಾನೇ ಎಂದಿಹೆ ಓ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಅರಿತು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆವೆ, ನಿನ್ನ ಅರಿತು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆವೆ. ಬಂದು ಬಾಳು ಎನ್ನಲೆ ಓ ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಜಲಕ್ಕೆ, ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವನಿಗೆ. ಕಾದಿದೆ ಹೃದಯವು ಜೀವ ಜಲಕ್ಕೆ, ಬಯಸಿದೆ ಮನವು ಜೀವಂತ ದೇವನಿಗೆ. सुम्या मुकारम यासां ताचेर आमची ह्या घडये आमी कन्सोवया. कीर्तन 150 ओळ 4 आमकां सांगता, घुमटां वसोवन नाच करून संगीत करून सोम्याक देवाक आमच्या स्तुती करा. कीर्तन 107 ओळ 1 सर्वेस्पराचे उपकार सदांच हांव गायतलो. वय मोगाचेनो, तसो जेजू आमच्या जिवितांत जायतीं नांवां करता. तो जेजू ताचे बेसांव ताची कृपा देणी आमकां सदांच दिता. आनी ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा मौनपणी. तसो सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें सर्व बरेंपण
एक घडीभर उगडासा काडचे प्रयत्न आमी करया. त्या 10 जाणां कोडकारां केवळ एकलो कोडकार मात्र गूण जालो आनी तो गूण जाल्लो जेजू लागीं फाटीं येता आनी म्हणटा, जेजू तुका जावं अर्गा. जेजू त्या समार्यगार कोडकारा बरी, ह्या घडये हांव तुजे मुखार येता. वय सोम्या हांव तुजे मुखार येता तुका अर्गां दिवंक. वय सोम्या हांव तुजे मुखार येता तुवें केल्लें बरेंपण हांवें तुका सांगूंक. वय सोम्या हांव तुजे मुखार येता जायते पटी तुवें म्हजीं दुखां पुसुल्लीं तीं घडितां उगडासा काडूंक. हांव तुजे मुखार येता सोम्या हांवें पडलेल्या वेळार तुवें म्हाका उठयल्ल्या खातीर. हांव तुजे मुखार येता सोम्या हांव निराश जातना नवो भरवोसो तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. ह्या घडये मोगाचे न्हू. सोम्या मुखार आमी आसा वसता ताणें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडया. ह्या संवसारांत ताणें आमकां रचलां. ताच्या सारक्याचे आनी सुरपायेची जावन ताणें आमकां रचल्यांत. ताचो स्वास आमच्या कुडी भितर ताणें दिला. ह्या संवसारांत आमी एक सुरी न्हय. ह्या संवसारांत आमी अनाथ न्हय. बगार आमी ताचीं भुरगीं म्हणलें ताणें उक्त्यान आमकां दाखयलां. पवित्र स्नानांत ताणें आमकां ताचीं कर्ण घेतल्यांत. येवकारिस्त रुपी आमची तो जतन घेता. आमच्या काळजांत ताची बिडार तो करता. परत परत आमकां बुकसून ताची काकुळट कितली वर्ती, ताचें काळीज कितलें विशाल म्हणलें आमकां तो समजयता. मुगाळा जेजू ह्या सर्व कृपे खातीर ह्या घडये आमी तुका अर्गां दिता. आमकां बरें कुटाम तुवें दिलाय. आमची मोग करची मनशां तुवें दिल्याय. जायते उपकार आमकां आमच्या जिवितांत तुवें केल्याय. दिंब्यांनी पडोवन रडोवन हात वयर करून मागल्लें सर्व मागणी तूं आयकल्याय सोम्या. आमी निराशी जातना सलवतना बेजार पावतना तुवें आमकां बुजयलाय. आमकां नवो भरवोसो दिलाय. आमच्या जिवितांत तूं उसवाट जालाय. आमी पिडेंत पडटना आमी कश्टातना आमी रडटना सोम्या तूं आमचे सांगाता रावलोय. आमच्या पिडेंत तूं वयसलोय. आमच्या दुखींत तूं आमचे सांगाता रावून आमकां तुवें सुशेग दिलोय. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत कश्टांचें सोम्या. जायत्या रितीन आमी कश्टान आसा. आमी हर एकलीं कश्टान आसा. आनी ह्या कश्टांत तुवें आमकां सांगात दिलाय. आमकां तुवें एकसुरें सांडूनाय. मोगाळा जेजू ह्या घडये काळजांत हांव तुका आमी अर्गां दिता. तुजे तो विशाल मोग, तुजे ते मैपासी मोग सोम्या ह्या घडये आमी नियाळ करता. पळय मरये परी तुजें किर्तन तें अर्गां गीत आमी गायता. वय त्या किर्तनगारा बरी त्या किर्तनगारान केल्ले ते अर्गां उले परत परत आमच्या तोंडांत आमी उसारत आसतना त्या बोगणांनी ह्या घडये तुका आमी अर्गां दिवंक आशेता. पाणसंको 89 89 उबिरावा संतोषान अर्गाचें गीत आमी गायन करया. पाणसंको 89. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया. मैमेताची आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया. मैमेताची आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया. मैमेताची आमी गितां गावया.
पाशीन आमचे दोळे उबार्या उंचा येता देव आमचे मागणे ऐकता उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्गाता ताससता ससना उपकारता सोबावुल्या देखून अर्गाता ताससता ससना उपकारता सोबावुल्या अर्गा दिव्या आम्ही सोम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सोम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गाव्या Alleluia, 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 alleluia. सुम्याक आमी आराधन केलें ताची स्तुती वाखणी आमी गायली मौनपणी ताणें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडन ताका अर्गां दिवचें प्रयत्न आमी केलें आनी ह्या घडये सुम्याचें उतर आमकां कितें सांगता तें आयकूंक आमी फुडें सरया सर्व आमी उबी रावया आनी ह्या घडये सुम्याचें उतर आयकूंक आमकांच आमी आयतीं जावया सुम्याचें उतर आमच्या जिविताक आदार सुम्याचें उतर आमकां बुजवण दिता सुम्याचें उतर आमच्या जिवितांत वाट दाखयता सुम्याचें उतर आमच्या जिवितांत नवो भरोसो दिता वय मोगाचें न्हू देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जाल्लो हर एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत बरें करूंक शकता आनी सोम्याक साक्षां जियोंक शकता ह्या घडये तें सोम्याचें उतर आयकूंक नियाळ करूंक आमकां आमी आयतीं करता आसतना पवित्रत्म्याची मजत ह्या घडये आमचे मदें आमी मागून घेवया तो पवित्रत्मो ह्या घडये आमचे समोर येवन दी तो पवित्रत्मो आमच्या जिवितांत आमच्या मतींत आमच्या काळजांत येवन दी तो पवित्रत्मो आमकां आदार दिवन दी सोम्याची उतरां आमी आयकूंक आनी नियाळ करूंक आमकां आमी त्याच पवित्रत्म्याच्या अधीन आमी करुया ताची मजत ह्या घडये आमी मागून घेवया पान संको 96 पवित्रत्म्या साय म्हाका तूं साय ये पवित्रत्म्या साय म्हाका तूं साय ये पवित्रत्म्या तुझे सशी हांव येता तुजो सांगात हांव आशेता तुझे सशी हांव येता तुझी पोवी देणी मागता दितलय म्हूण पात येता तुझी पोवी देणी मागता दितलय म्हूण पात येता पवित्रत्म्या सांग म्हाका तूं सांग पवित्रत्म्या
तुझ्या सत्तेक ओत आमचेर कृपेचे बेस्तांव ताट तुझ्या त्याग सर्वेस्परा त्या संसाराचे रूप तू नवे कर आमच्या खालसांत ओत तुझी दराळतेनी ओत तुझी बेस्तावा या घडी मुगळा पवित्रत्या तेच देवाचे उतार आम्ही नियाळ करता असताना ते उतार समजूंक ते उतार जियोंक सोम्याक आमकां आशीर्वादीत कर ते उतार वाणच्या हर एका व्यक्तीक तुझ्या आशीर्वादीत कर विशेष करून ते उतार आमकां समजूंक आमच्या मतीक उसवाट दी जाणवाय दी या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत रुपीत करून सोम्या आमकां तूं आशीर्वादीत कर पवित्रत्म्या ये आमचे समर आनी बर आमची खाळसां तुज्या मोगान मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 14व अध्याय 3ऱ्या वाक्यातावन 11वें वाक्य. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करणं बंदेंत घाल्लो कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुवावन ताका सांगिल्लें. हेरोद ताका जेविशी मारूंक सोदतालो पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदेच्या जल्मा दिसा हेरोदियसाची धूव सैऱ्या मुखार येवं नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सफोत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयच्या शिकोवणेन अशें म्हणाली, स्नान जाता सुवांचें सीस एका तपकान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सफोताक लागून आनी जेवणाक बशिल्ल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडोवन तिणें मागिल्लें दी जाय म्हणून ताणें फर्मायलें. आनी जणदण बंदेंत आशिल्ल्या जुवांचें सीस कापयलें आनी ती एका तपकान घालून चलयेक दंड दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. फाटल्या दिसांनी आमी कशें वाड आवड जावचें, आमचें समुदाय जावंक पुरो, आमी जावंक पुरो, आमचें घराणें जावंक पुरो, कशें वाडत वचा जाय म्हणल्या विशयंत आमी ध्यान केल्लें. आज एक मेट मुखार वचून कशें आमी पुनर्स्थापीत जावचें. एका टायमार आमी एका उंचल्या पांवड्यार आशिल्ले, आमचें घराणें उंचल्या पांवड्यार आशिल्लें, आमचें समुदाय उंचल्या पांवड्यार आशिल्ली, तर आमी फाटीं पडल्या जावंक पुरो. ह्या वक्ता ह्या मुखल्या आयच्या आनी मुखल्या मागण्या जमतेर आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा, पुनर्स्थापन जावचें आसलें. आमी कित्या खातीर जिवितांत सलवता म्हणलें पयलीं आमी ध्यान करी जाय पडटा. आनी कशें पुनर्स्थापन जावचें म्हणले विशयंत आनी एक आमी ध्यान करी जाय. आयच्या एका वाचपांत आमी पळयता थंयसर तो हेरोद राय भोगणांनी भरलो आनी ह्या भोगणा वरवीं ताणें एक उतार दिलें. हो जुवांव संवसारार जल्मल्ल्या पैकी अतिश्रेष्ठ व्यक्ती म्हणून स्वामी जेजू सांगता तरी असले एका व्यक्तीक जिवेशी मारचें आसलें काम ह्या हेरोदीन केलें. तर हाका कारण ह्या मनशांतय आशिल्लीं चिंतपाच्या राजावा विणे आशिल्लीं त्या भोगणा वरवीं जावन आसा.
हांगासर ह्या द्रश्टांत आमी पळयलें जाल्यार त्या जुवांक जिवेशी मारूंक ताका नाका आशिल्लें, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्ल्यान ताका तो भियेव नाशिल्लो. असल्या संदर्भार तो एक वर्थो व्यक्ती म्हणून वो राय जाणा आशिल्लो, तरी पूण एक सली एक सुबीत कन्न आसली देखून वो संतोष पावता आनी म्हणटा ताका इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलें कितेंय जावं आपूण तें दिता म्हणून सफोत घालूंक लागलो. जिबेतावन भायर सरलें तें एक उतार. कितें जाल्यार रेडी, खाल्याक जाल्यार रेडी. आमी मुस्तुपटी आमी अशेंत आमच्या जिवितांत केल्लें आसा. हेपटी सांगून जावन वेता खंयच्याकी रेडी, कितें जाल्यार रेडी, हर एकाकी रेडी. चिंतपानी 3 संगती आसात. एक जावन आसा फार कोणी कर्ण आमी उलोवचें, दुसरें जावन आसा राजांव आदारीत ह्या तत्वा आदारीत उलोवचें, आनी तिसरें जावन आसा बोगणांच्या आदारार आमी उलोवचें. ह्या फार कोणीच्या आदारान उलोवचें म्हळ्यार देवाच्या उतराक सरी जावन आसा की ना हांगी हें आमी चिंतून घेता. आनी उपरांत ह्या विशयंत हांवान तो उलयता तर तें फार कोण ह्या डिजर्नींग म्हणटा आमी, डिजर्नींग जावन उलोवचें उतरां जावन आसात. आनी ह्या उतरां वरवीं सदांच आशिर्वाद वळटा, कित्याक देवाच्या उतरांच्या बराबर हीं उतरां आसात देखून ह्या उतरांनी आशिर्वाद आसा. आनी ह्या उतरांद्वारे आमकां मुस्तू बरेंपण घडोवंक शकता आनी हर एका रितीर रक्षण दिवंक शकता. दुसरें जावन आसा आमी मनशा सैमार उलोवचें. हाका हें देवाच्या उतार आमी पळयना, बगर राजांव कितें, लॉजीक कितें, त्या विशयेन हांव तो पळयता. रिजन्स ह्या आमकां संवसारीक रितीर सोमा म्हूण बगता जाल्यार, तत्वाधारीत सोमा म्हूण बगता जाल्यार त्या प्रमाणे हांव तो उलयता. आनी हाका म्हणटा आमचें तत्वाधारीत उलोवणें. मुस्तुपटी ह्या संवसाराचीं तत्वां कितें आसात, मनशांचें राज जावं कितें आसा तें पवित्र पुस्तका प्रमाणे आसना. आनी ह्या राजांवा आदारीत गेल्ल्या वेळार आमी थोडे फावटी सलवता. कारण इतलेंच मनशाच्या दृश्टेंत ते राजांव म्हणून दिसता, मनशाच्या दृश्टेंत ते तत्वाधारीत म्हणून दिसता, तरी पूण देवाच्या दृश्टेंत ते सोमानी देखून आमचे तावन उलयल्लें तें उतार मुस्तुपटी तें बरें फळ दिवंक शकना. मात्र न्ही आमकां पातकांत पडूंक ह्या समस्येंत पडूंक कारण जाता. राजांव ह्या तत्व खंयच्याचेर वंदून आसा म्हळ्यार लोकांच्या चिंतपाचेर वंदून आसा. जर तर एक 100 जाणां आसात, 90 जाण चिंतात हें सोमा म्हणून, आमी तें सोमा म्हणून चिंता आनी तें राजांव म्हणून चिंता आनी त्या प्रमाणे करता. पूण मेजॉरिटी लोक एका रितीच्या चिंतपार आसा देखून तें सोमा जायचें म्हणून ना. पवित्र पुस्तकांत हांवें मुस्तुपटी पळयलें, लोक एका लेखान चिंतून नाशिल्लो पूण देवाचें चिंता पसानेक आशिल्लें. जावंक पुरो मोइशे ह्या इस्रायलकारांक लीड कर मुखार वता आसतना इस्रायलकार लोक मेजॉरिटी आशिल्लो आनी तो मोइशेक पात्रावंक तो तयार आशिल्लो. मोइशेक ते पुरपूर नाशिल्ले आनी म्हणटाले थंय तो आमकां भायर हाडिल्लेंच सोमा न्ही. लोकांच्या दृश्टीन ताणें उलोवचें राजावीत आशिल्लें, कित्याक ते मेजॉरिटी आशिल्ले. आनी त्या देखून लोकांच्या दृश्टीन ते सोमा जाल्ल्या वरवीं ते पुरपुरले. आनी थवळ आमी जाणाव ते मुस्तू समस्यांक पडले. मात्र हेपटी तांकां सोरोप तांकां पुराय साबोवंक लागले, कित्याक ते पुरपुलोवंक लागले. देवाच्या उतरां प्रमाणे ह्या देवाच्या चिंतपा प्रमाणे ते न्ही पयलेंच्या क्वॉलिटीचे, म्हळ्यार तांकां कितें संवसारीक राजांव म्हूण बगता
त्या राजाव प्रमाणे उलयले, पूण ते राजाव कितें ताणें चिंतले ते देवाच्या उतरा प्रकारणांतले, ह्या देवाच्या कुशे प्रकारणांतले, आनी त्या खातीर तांकां हांवें सोरोप सापले आनी परत ते पश्चाताप पावून त्या मोयचे लागीं येवन सांगतात आमची चूक जाली म्हणून. अनेक तरांचे चिंताप जावन आसा. बोगणांच्या आदारार चिंताप हे मुस्तबोटींक आमी सगळां असल्या चिंतपाक बाली जाल्या मोगाचे न्हू. एका टायमार आमी एका विचारार आसता, खुशी जाता आमकां, या एकदम रडोवंक येता, या एकदम बेजार जाता आनी त्या बोगणांनी हांव तूं उलयता. आनी ही उतरां जें कितें हांव तूं बोगणांनी उलयता मुस्तबोटी म्हाका तुका समस्या कारण जातात. एक गंभीर विशय मुस्तबोटी आमी हातूं चिंती नासतना या रक्तमसाच्या सैमांत जावंक पुरो रागाच्या बोगणान आसतना, जावंक पुरो मोगाच्या बोगणांत आसतना, एकाच्या वा अनेक रितीच्या बोगणांनी हांव तूं उलयल्लीं उतरां मुख्य दिसांनी आमच्या जिवितांत समस्या दिवंक पावतात. आनी असलेंच एक उतार वो व्यक्ती तो उलयता, हेरोद उलयता आनी म्हणटा थंय कितें जाता तें सारकें, कित्याक म्हळ्यार मस्त खोशी जाला. आनी खेदाळा ते चली येवन विचारता. पळयत पुस्तक म्हणटा हें आयकून राय कंतिश्ठ जालो. येदो व्हडलो राय तो, बळिश्ठ राय तो, कितें जाल्यार रे दिता म्हणलो. आनी तक्षण ताच्या उतरांच्या भायर सरल्या त्या उतरां वरवीं तो ताका सूख जाली म्हूण कळ्ळी आनी तो कंदिश्ठ जालो. आनी हे उतरा वरवीं त्या उतार भायर आयला. हांवें सुकोन वचो म्हणल्या उद्देशान आपणाक इन्सल्ट जावचें नाका म्हणून बंद आशिल्ल्या त्या जुवांचें सिस्क आपयता. एक मर्डर करता. कोणाचें? संवसारार अतिश्रेश्ठ व्यक्ती म्हणून सोम्यान जिजून पासारल्या त्या व्यक्तीचें खुनी जाता. आनी हे खुनेचें रगत ह्या मनशा वयर बेसता. कारण बोगणांनी उलयल्लें तें उतार, बोगणांनी उलयल्लें तें उतार. अनेक दृश्टांत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आज आमी मुस्तबोटीं चलवल्या जाल्यार आमच्या बोगणांनी उलयल्ल्या उतरां मारिफात ह्या चिंती नासतना उलोवच्या उतरां केअरलेस उतार म्हणटा हांव. केअरलेस आमी मुस्तबोटीं केअरलेस उलयता. आनी पळयत पुस्तकांत आमी पळयता न्यायकर्ता पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत 30व्या वाक्यातावन 35व्या वाक्यान थंयसर एक घटन पळयता. थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा जेफ्तान सर्वेस्पराक एक आंगवण केली म्हणून तूं आमोनितांक म्हज्या अधीन करशी जाल्यार हांव आमोनितांचेर जैत व्हरून फाटीं येताना जो कोण म्हाका मेळूंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्परसो जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो. ह्या रायाक आशा इतलीच आसली आमोनितांच्या वयर हांवें जैत वरयसय आनी जें कितें आमोनितांच्या वयर जैत वेलें जाल्यार हांवें म्हज्या जिवितांत व्हडल्यांतलें व्हडलें साधन केल्लें म्हणलें बोगणां ह्या रायाची जावन आसली. आनी देखून वो चिंती नासतना केअरलेसली कांयच फिकीर नासतना तो म्हणटा सर्वेस्परा आमोनितांच्या वयर म्हाका जैत दिशी जाल्यार फाटीं येत आसतना घरांतून पयले प्राणी पयले व्यक्ती कोण येता कोणीय तो जावं दी ताका होम बली भेटयता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा जेफ्ता आमोनिता विरोध झुजोवंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताचे अधीन केलें. जेफ्तान आरोयेरा आनी मिन्निता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल केरेमेम पर्यंत तांकां पुर्तें चलवयलें आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं. अशें आमोनीत इस्रायेलांच्या दोळ्यां मुखार खालते जाले. जेफ्ता मिस्बदांतल्या आपल्या घरा परतालो तेन्ना ताची धूव घुमट बडोवन नासत्त ताका मेळोवंक आयली.
ती ताची एकलीच दू तिचे भायर ताका हेर दुवो नातिल्ल्यो पुती नातिल्ले तिका देखतस जेवतान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हज्या दुवे, तुवें म्हाका धरणीर शेवटयलोय आनी म्हाका व्हड संकटान सांपडायलोय. हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान फाटीं काडूंक जायना. आनी पयत पुस्तक म्हणटा, मुखल्या दिसांत ताका त्या चलयेक तो जिवंत बली अर्पिता. एक उतार ह्या व्यक्तीतून भायर सरलें, चिंती नासतना उलयल्लें तें, आनी तें इतलें बोळादीक जावन आसलें गे, ताणें चिंतिल्लें आमोनिता वयर सयत जाल्यार सगळें हांवें सयत जोडलें म्हणून. न्हय, ताच्या तोंडांतून कितें उतार आयलें, ताजें एकच पतका पुतीनांत दुवयनांत एकच एक दुव आसलें आनी सर्वस्व ताणें होगडावन घेतलें. ताणें चिंतलें हांव सगळें हांव झोण घेवन घेता म्हणून आमोनितांक सोलोवन, पूण ताच्या अर्थ नाथिल्ल्या त्या उतरा वरवीं, त्या अर्थ नातल्या उतरा वरवीं मोगाचें न्हू, त्याचें जिवितांत दुखाचें, खंतीचें, बेजाराचें आनी आपणें आशिल्लें सगळें होगडावचें आसलें एक विशेश घडीत ताच्या जिवितांत जालें. तर आज आमकां समी विचारया, म्हज्या जिवितांत कितले फावटी हांव चिंती नासतना उलयलां, कितले फावटी हांव पारखी नासतना देवाच्या उतराच्या प्रकार पारखी नासशें हांव उलयलां, आनी ह्या वरवीं हांव कितले फावटी जिवितांत समस्येक पडलां. एक गंभीर विशय मोगाचें न्हू. आज आमकां समी चिंतलें जाल्यार आमच्या जिवितांत व्हडली पट्टी येता, कितली आमी सूख केल्यात गे म्हणून, कितली आमी अर्थनांतलीं उतरां उलयल्यान, कितली आमी केअरलेस उतरां उलयल्यान, कितले आमी ओठारे उलयल्या, आनी आज आमची परिस्थिती असल एका स्थितीर आसा जाल्यार आमी उलयल्लीं उतरांय एक कारण जावन आसात. हांवें सांगलें पारखून उलयसय. खेदाळा पारखूनचो आभाव आमचेर आसा. आमच्या जिवितांत आमी मोगाचें न्हू सलवतां, आनी त्या खातीर हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पौल पयल्या वाक्यांत म्हणटा, ह्या पासत आमी आयकल्ल्या संदेशांतय आमी विशेष लक्ष दिजय, नांतर आमचे वाटेतावन आमी पयस सरचो संभव आसा. आमी देवाच्या उतराक आमी लक्ष दिना जाल्यार आमी त्या उतरांतून पयस वता, आनी खेदाळा त्या उतरांतून पयस वता आमी समस्यांक सांपडटा. त्या खातीर पयत पुस्तक म्हणटा, एझेकियेल प्रवादच्या 12व्या अध्यायांत पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें, मनशा पुता, तूं एक विद्रोही लोकां मदें वस्ती करताय. पळोवंक तांकां दोळे आसात पूण तीं पळयनात, आयकूंक तांकां कान आसात पूण तीं आयकनात, कित्याक हो एक विद्रोही लोक. आमी मुस्तपुटी आमकां दोळे आसात, आमकां कान आसात, तरी पूण आमकां दिसना मोगाचें न्हू. परच्या पोर कोवीड जाता आसतना सगळ्यांय म्हणा लागलीं, शा कांय अर्थ ना, मागणें मात्र आमी म्हणा जाय, सक्रामेंता मुखार बसा जाय, आमी देवाकच जिणी समर्पिल्ली जिणी जियेसय. कोवीड रावून लगभग बरें करून 1 वर्स उतारलें, मात्र आज मनशाक कांयच ताजें चिंताप ना. आतां परत लोक एकाक आनेकल्याक तो लुटता, एकल्याक आनेकल्याक तो मोस करता, एकल्याक आनेकल्याचेर प्रतिकार काडून घेता. चिंता बस बदललें. तांच्या दोळ्यांनी मनशांनी देखलें ह्या जिविताक कांयच अर्थ ना, सर्वेस्परान राखल्यार मात्र हो जीव आसा म्हणलें. थोडेच तेंपा पयलीं आमकां हर एकल्यांक की संवसारांत अनुभव जाल्लो जाल्यार री आज आमी परत पळयता, संवसारार विविध कडेन झुजां, विविध कडेन मोस, दगलबाजी, खुनी, रेप आनी इतर मोस सगळ्यांनी जाता. कित्याक
दोळे आसुनी कुड्डे जावन आसात, कान आसुनी बेरे जावन आसात. आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत आमी कितें जाता म्हणून सकळ नासतना जावन आसा जाल्ल्यान आमी येत सुखीक संपडटा. पयत पुस्तक ह्याच कारणा खातीर नव्या सोल्ल्यान ती धर्मदूताच्या कृत्यांत 28 अध्यायान 27 वाक्य म्हणटा, कित्याक परजेचें अंतस्करण दारूण जालां, तांचे कान तांणी बंद केल्यात, तांचे दोळे तांणी धांपल्यात, ना जाल्यार तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांच्या मोतीक समजतें आनी ते म्हजें तें परतोवन हांव तांकां गूण करतां. तर आज आमच्या समुदायाच्या समस्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या समस्यांक, आमच्या जिविताच्या समस्यांक स्वामी जिसू म्हणटा, हांव तांकां गूण करतां, हांव खंडीसवणी तांकां गूण करतां. पूण तांचे दोळे खुड्डे जाल्यात, तांचे कान बेरे जाल्यात, तांच्यो मोती अंधकारान भरल्यात. कित्याक तांणी डिझर्निंग या पारखूचो स्वभाव सोडला. हें जें कितें हांव करता सर्वेस्परा देवाच्या उतरा प्रकार आसा गी, जें कितें हांव उलयतां ताच्या उतरा प्रकार आसा गी, जें कितें हांव आयकतां ताच्या उतरा प्रकार आसा गे म्हणलें आमी चिंतूंक चिंतिना मोगाच्या न्हू, चिंतूंक चिंतिना. आनी ह्या कारणा खातीर आज आमची समुदाय सगळी आज रडोवन आसा म्हळ्यार दुबावना. रडोवन म्हळ्यार हांव सांगना सगळ्यांक गळगळ्यां रडटात म्हणून, तरी पूण आमचे कडेन फूल आसा फॉर्मोळ ना, जायतलीं थालेंत आसात तरी पूण तातूंत कांय प्रभाव ना. जायते आमचे कडेन काले संस्थे आसात, जायते आमचे कडेन आसा कितें आमी म्हणटा, एका काळार आसलें म्हणटा, पूण एक प्रभावीत रितीर आमची समुदाय ना जाल्यार खंयसर आमी सुकोवन पडल्या, खंयसर आमी सुकोवन पडल्या. आज खंडी जावनी सक्रामेंता मुखार आमी आराधन करता आसतना आमकां सामी विचारी जाय, हांव खंयसर सुकोवन पडलां, म्हजें कुटुंब खंयसर सुकोवन पडल्या, म्हजे समुदाय खंयसर सुकोवन पडल्या. ह्या परत आमी रिस्टोरेशन, परत आमी वयर येयले जाल्यार आमी कितें करी येता. ही पयली विशय तर मोगाचें न्हू. दुसरो विचार जावन आसा, मुस्तपोटी मनीस आपणाक आसलो अधिकार जावंक पुरो, आपणाक आसले पयशे जावंक पुरो, आपणाक आसलो वेळ जावंक पुरो, आपणाक आसलें कितें तें संबंद जावंक पुरो, दुरुपयोग करनासा. ह्या दुरुपयोगा वरवीं मनीस जायतें होगडावन घेतलां, जायतें होगडावन घेतलां. आमकां आमच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार आमकां धाराळ वेळ आसलो, मस्त वेळ आसलो, पूण तो वेळ वांजेल वाचून देवा कडेन संबंद दवरच्या बदलाक कितलो आमी तो वेळ पाड केला. कोणाच्यो खबरो उलोवन, कोणाच्या विशयेन सांगून, नाका जाल्लें उलोवन, नाका जाल्लें करन कितलो वेळ आमी दुरुपयोग केला. आमचे कडेन आसले पयशे कितले बोटी आमी फाड उद्देशांक उपयोग केल्यात. आमचे कडेन आसलो तो प्रभाव कितले बोटी आमी मिसयूज केला, आमी दुरुपयोग केला. ह्या विशयेंत आमी नियाळ करूंक जाय. पयत पुस्तकांत एक घटना आसा, थंयसर एक व्हडलो थंयसर एली म्हणलो, थंयसर तांच्या ताळाच्या समुदायाचो सुदैवांचो तो मुखेली जावन आसलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 2 अध्यायान 12 वाक्यांतून म्हणटा, एलीचे पूत खोटे आसले ते सर्वेस्पराचे परवा करिनातले वा लोकां पासत ह्या जाकांनी पाळोवंक जाय त्या कायद्यांक लक्ष दिनातले. कोणी एकलो बली भेटयतना मांस उकडून आसतनाच ह्या जाकांचो एक सेवक आपल्या हातांत एक त्रिशूल घेवन येतालो आनी ते कायलींत वा तोपल्यांत वा कड्यांत वा कुंडल्यांत तोपतालो आनी त्रिशूलान वयर काडलेले ते सगळे याजाक आपल्या पासत आपणा पासत दवरतालो. शिलोक येतल्या सर इस्रायेलांनी सगळे ते अशेंच करतले. त्या भायर
ह्या कसो सेवक सर ब्लसच्या आदींस येवन बली भेटयतल्याक सांगतालो ह्या जाका पासत बच्चे खातीर मांस दी, कित्याक ते उकोडलें मांस तुमचे कडचें घेना, बगार जिवें मांस मात्र घेता. पयलें सराप लासून दी आनी उपरांत तुका जाय तें व्हर अशें त्या मनशान ताका सांगल्यार तो म्हणटालो ना, तुवें तें आतांच दिवंक जाय, तूं तें दिना जशें जाल्यार हांव तें बलात्कारान व्हरतलो. हे परी त्या तरणाट्यांचें पाताक सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार बोड आशिल्लें, कित्याक ते सर्वेस्परान अर्पिल्लो बल्यो तिरस्कारान लेखतले. आनी असो परिणाम कितें जाल्लें म्हणलें गरजेचें. परिणाम म्हणटा एक 4थ्या अध्यायान 16व्या वाक्यान आमी पळयता, त्या मनशा इली विचारलें कितें जालें झुजाच्या थळार म्हणटा आसतना तो मनीस म्हणटा, त्या मनशान इलीक म्हळें, झुजा मैदानांतल्यान आयिल्लो मनीस हांवूच तो, हांव आज तसो पळोवन आयलो. एलीन विचारलें म्हज्या पुताक कितें घडलें. दुतान जाप दिली, इस्रायलीत फिलिस्ता मुखले पळोवन धांवले, जायते सैनीक मरोवन पडले, तुजे दोगी पूत होपनी आनी फिनेयास मेल्यात आनी देवाच्या सोल्ल्या पेट दुस्मनाच्या अधीन जाल्या. ताणें देवाच्या सोल्ले पेटे विशीं सांगताच एली दारवटा लागीं आसलेल्या आपल्या आसना वयलो पाटी परतून पडलो. तो माथारो आनी कुडीन मोठो आसलो देखून ताजी गुमटी मोडली आनी तो मेलो. 40 वर्सां तो इस्रायलान न्यायकर्ता जावन आसलो. एक पॉवरफुल न्यायकर्ता, इतलो एक बळिश्ट 40 वर्सां ह्या इस्रायल प्रजेक न्यायकर्ता जावन आसलो असलो एक महान व्यक्ती. ताचे पुतू अन्यायानेत त्या अधिकाराचो दुरुपयोग करतास ती सोल्ल्या भेटच त्या इस्रायलाच्या घरांत जावन चुकता तांच्या हातांतली. ते अन्याय केल्ले मरतात मात्र न्ही, असलो एक न्यायकर्ता गोमटी मोडून मरता. मोगाच्यान गोमटी मोडून मरता. आज आमी मुस्तुपटें सांगता, कित्याक आमच्या जिवितांत अशें जावन आसा, कित्याक आमच्या समुदायाक अशें जावन आसा. आमी केदाळा म्हणी आमी पळयलां ओगी आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाक आमी कितलें दुखयलां. त्या आतां वचल्या वचपान 2ऱ्या अध्यायान आमी पळयलें, थंयसर ते एलीचे पूत ते भाली पेटोवच्या पयलेंच आपूण ह्या जाग देखून आपणा अधिकार आसा देखून थंयसर मांस काडटले आनी ते गम्मत करतले. आज आमी सर्वेस्पराक कितलें दुखयलां. आज आमी म्हणटा आमचे विरोध अलिपुरा कानून हाडल्यांत आमी खालें करचें, सगळे आमचे विरोध आसात कितें करचें म्हणून. पूण आमकांच आमी विचारल्या ओगी आमी कितले पोटी सर्वेस्पराक दुखयल्ल्या वरवीं आज आमी ह्या परिस्थितीर येवंक कारण कोण. तर मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत केल्ल्या ह्या पथकां खातीर, आमच्या समुदायान केल्ल्या पथकां खातीर हांव सांगना हर एका व्यक्तीन पथक केला, आमी खंडीत सांगना. आमी जर तर कोरोना जावंक पुरो, एलियन पथक कोरोना जावंक पुरो, पूण एलियाच्या पुतांनी पथक केलें. आज आमी कोरोना जावंक पुरो, आमच्या शेजारच्यांनी, आमच्या कुटुंबाच्यांनी, आमच्या फिरगसगारांनी, आमच्या पयसभेच्या विविध व्यक्तींनी पथक केल्ल्या तर त्या पथकां खातीर आमी रोडोवंक आसा. एली रोडोवंक ना, एली पश्चातापोवंक ना. आपल्या भुरग्यां खातीर ताणें कांय बली भेटोवन त्या जोबान केल्ल्या बरी ताणें कांय करूंक ना. तो थंय मुखार ताच्या जावनूच आसलो अन्याय, पळोवनूच रावलो, आपूण सुभागी आसा म्हणालो, पूण परिणाम व्यतिरिक्त जालो. आमच्या समुदायांत आज कश्ट आमचे वसाचे जाल्यार, आमच्या समुदायाक परत बरे मुखेली आमकां लाभाचे जाल्यार, आमच्या समुदायांत परत व्यापारिस्त, बिझनेसमॅन्स, प्रोफेशनलिस्ट, कृषीक आनी कितें विविध क्षेत्रांनी फुलाचे जाल्यार परत हांवें तुवें सर्वेस्परा लागीं दीनपणान मागासय. सर्वेस्परा आमच्या समुदायाच्या व्यक्तींनी खंयसर दुरुपयोग केला, जावंक पुरो पयशांचो, जावंक पुरो अधिकाराचो, जावंक पुरो प्रभाव आसो, जावंक पुरो वेळ आसो. आमकां वेळ मस्तपटी आमी कसल्या पिक्चरांक कितलो वेळ जाल्यार करसूंक आमी तयार जावं, पूण इगर्जेन 1 वर मीस आसतना ते 5 मिनटां चड जाल्यार आमी कितले पटी फुरपूर्ण गेल्या. पूण पिक्चरा मुखार
क्रिकेट जाता आसतना घंटे गटले आमी बसून आमी आरामेर संतोष पावल्या या खंयसर एक नाटकां जाता या खंयसर एक बिचाक वयता कितलीं वरां करशीत आनी आमकां बेजार जायना पूण खंयसर इगर्जेंत इल्लो वेळ आराधन इल्लें सटलें जाल्यार इल्लो वेळ मागणें सट जाल्यार इल्लो वेळ शर्माव सट जाल्यार कितले फावटी आमी फुरपोवन गेल्या मोगाचे न्हू आज आमकांच आमी विचारूंक जाय सर्वेस्परा ह्या आमच्या सलवणेंतावन आमच्या समुदायाक जाल्ल्या सलवणेंतावन आमकां सुटका दिवन परत आमचे समुदाय स्थापन कर म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया मुखल्या ह्या मागण्या जमतेर आणखी थोड्या विचारांचेर आमी ह्या आशेन ध्यान करया आमच्या समुदायाक परत कशें आमी पुनर्स्थापन करचें पुनर रिस्टोरेशन करचें हाचे विशयंत आमी सडीत ध्यान करणं ह्या विशयन मेटांक काडणं आमचे कुटुंब आमचे समुदाय आमचो देश एक वेवस्थीत रितीन बऱ्यांतल्या बऱ्या रितीन उन्नत स्थिती वचोंक आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया आमीन. सर्गींच्या बाप्पा सोम्या जेजू क्रिस्तानी पवित्रात्म्या त्रिएक देवा आमी कालतेपणी तुजे मुखार येता आमची काळजां आपड सोम्या पाश्चातापान पावून आमचे पाताक वळखूंक आमकां आतां कृपा दी आमच्या जिवितांत आमी केल्ले हर एक पाताक सोम्या तुजे मुखार समर्पण करता तुज्या त्या आमोलीक रक्तान धुवन आमकां नितळ कर आमच्या जिबेतावन आमी केल्लें पाताक फटकिरी भास दिवन आमी केल्लें पाताक उपादेसां विरोध उलोवन आमी केल्लें पाताक हेरांक दुखोवन हेरांचो मान काडन हेरांची निंदा करन आमच्या तोंडातावन केल्ल्या हर एका पातकाक सोम्या जेजू ह्या घडये तुजे लागचें बक्षणें मागता सोम्या आमच्या मोतीच्या चिंतनांनी बोगणांनी केल्लें हर एक पाताक समर्पण करता आमच्या दोळ्यांतावन दोळ्यांच्या दिश्टीतावन केल्लें पाताक सोम्या समर्पण करता आमच्या वावरा मुखांतर केल्लें पाताक आमच्या हातांनी केल्लीं पातकां सोम्या हर एक आतां धुवन आमकां नितळ कर आनी ह्या वेळार नितळ काळजान तुजो आदार मागोवंक आमकां हर एकल्याक कृपा दी म्हण मागता एक घडीभर आमी संपूर्ण आमकां समर्पण करया सोम्याच्या पांयांतळी आमचे पाताक समर्पण करया आनी ताचे लागचें मौनपणी बक्षणें मागया. मोगळा सोम्या जेजू समर्पण करता आमचें हें सगळें शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचें कुटाम तुज्या हातांत तुजो आदार मागून तुजे मुखार हांगासर सरपडन आसा हांव सोम्या तूं आमकां आपड तुज्या दैवीक सक्तेन नितळ कर तुज्या पवित्र रक्तान अभिषेक कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन दैवीक जाणवाय आनी बुदवंतकाय दिवन अभिषेक कर सोम्या बऱ्या भलायकेचें देणें हर एकल्याक लाभय सोम्या माध्यमा मुखांतर ह्या मागण्यांत वांटेली जावच्या हर एकल्यांक तूं आपड सोम्या भक्तीपणान आनी विश्वासान ती ह्या मागण्यांत वांटेली जाता आसतना सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकांय आपड आनी तांच्या जिवितांत ती तुजी महत्कार्यां पळोवंक कृपा फावो कर सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या तुजे तावन पयस वडच्यो आमच्यो हर एक ताळण्यो ह्या घडये मोडन घाल हर एकल्याची पिडा शिडाक गूण कर सोम्या मोतीचें टेन्शनांत आसल्यांक समाधान लाभय सोम्या कुटुंबांत अशांती आसल्यांक तांच्या कुटुंबांनी समाधान रास करचें आशिर्वाद सी सोम्या कामान आतलेल्यांक बरीं कामां फावो कर सोम्या तरणाटे तरणाटी मादक द्रव्यांक बली जाल्यांत कोण तांकां पाटी हाड सोम्या आनी तांणी कुटुंबाचो आदार जायशें तांकां तुजो दैवीक आदार फावो कर सोम्या आमचे लागीं मागणें विसारलेल्या मागण्याचो आदार विसारलेल्या हर एकल्याक तूं आपड सोम्या गूण कर सोम्या आमची दिएसीस
आमच्या गोळी बापांक हर एका याजाक भावांक धर्म भयणींक लायिकांक मिशनरींक तुज्या सेवेंत पात्र काणगेंच्या हर एकल्याक तुझ्या आराधन करण तुका महिमा पाठोवच्या हर एकल्याक सोम्या तुज्या मिसांव शेतांत वावर करच्या हर एकल्याक तशेंच बावार्थी लोकांक समर्पण करण तुजी दैवीक कृपेची सकत आता हर एकल्याचेर वत म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हाला बाशाला ला 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 माशकरा बरा बरा बा हालेलुया 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 रा 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 Hallelujah, 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 हालेलुया 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 बरा 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 बशा बरा 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 बा हालेलुया माशकरा बरा 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 हालेलुया हालेलुया hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pansangko 129. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿವನು ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹನೇಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. सर्वेस्परा बापा तुझी दैविक सकत आता आमचे मदेगात वत बापा हर एकल्याक समर्पण करणं तुझो आधार मागता. हालेलुया हालेलुया हाला बाशाला ला 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 माशकरा बरा 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 बा हालेलुया 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 हिला बाबा हिला रा हिला रा हिला रा हिला रा हिला रा ब्लेशरा बा ब्लेशरा 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 बा ब्लेशरा 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 Jesus, thank you Jesus. हिला मामा हिला रा हिला रा हिला रा हिला हिला बाबा हिला रा हिला रा हिला रा हिला रा हिला बाबा हिला रा 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 रातीचे न्हीद पडना तरल्या थोड्यांक सोमी जेजो आपण बऱ्या न्हिदेचे देणे दिता म्हण बसयता.
हाले शेरे रे रे रा 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 हिला तरा रा 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 शरा रा 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 मा शरा रा रा हिला मा शरा रा Hallelujah, हालेलुया 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 हाले बा शरा रा रा मागणे म्हणून असाध्य जाल्या मागण्याच्या वेळार मागणे म्हणून जायनासतना एक अडकळींच्या तसल्या व्यक्तींक सोमी जेजू मागणे म्हणजे कृपा दिवन ते देणे फावो करता हाल बाशरा रा 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 हिला माशरा रा रा hallelujah, hallelujah. हाल 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 हालेलुया ला 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 रा 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 अबरा रा 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 शरा रा 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 आला ला ला कुडीत विशेष तराची पुरा सण बघच्या व्यक्तीक सोमी जेजू आपण गुण करता आणि कुडीत सकत दिवन आशीर्वाद सिता हाल बाशरा रा 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 हालेलुया मोगळा सोम्या आम्ही विशेष तरान मागता मुखल्या येली समान तुझ्या लोकांक रक्षण करच्यात असल्या व्यक्तींक चुनावांत विंचोन येवंक कृपा फावो कर सोम्या सोम्या जेजू ताणी तुझे देय उखल धरूंक तांकां कृपा दी सोम्या धैर्याचो आत्म तांचे थंय घालन तुझ्या परजेक ताणी कसलेच समस्ये येनातले बरे राखून वरच्यात असल्या धैर्याधिक व्यक्तीने आमच्या समर्थीच्या व्यक्तीक विंचोन येवंक विशेष तराची मजत तुझ्या पवित्रत्म्याच्या सत्ते मुखांतर घालन वोट घालच्या हर एका व्यक्तीच्या काळजा मनांत कोणे तुवें विंचून काडूंक योजीत केलाय त्या व्यक्तीक वोट दिशे हर एकल्याची काळजा मना परिवर्तीत कर सोम्या तुझ्या आशीर्वादाचो हात या आमच्या परजेचेर दवर सोम्या बावडती लोकांक रक्षण दी सोम्या संवसारांत जावच्या अन्याय अनितीतावन जाती कातीच्या भेदभावातावन आमकां रक्षण लाभय सोम्या आनी तुझें हजरपण ह्या वेळार हांगा आसा कारण सोम्या जेजू मुखले एलिसांव तुझ्या योजने प्रमाणे जावंक कृपा फावो कर आनी हर एक अन्याय अनितीचे सांगली मोडन घाल म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हाल बाशरा रा 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 हिला बाशरे रे 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 रा हाले ला 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 हा बरा 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 बाशा बरा 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 बा हालेलुया 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 ला ला हारा बाबा बाबा शरा रा 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 हालेलुया 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 ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಾಯುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಾಯುವರು मोगा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें जेजूची उतरां ह्या घडी आमच्या मतीन कसोन आमची मागणी आमची प्रार्थना सोम्या तुका भेटोवंक ह्या घडी आमी तुजे मुखार आसा सोम्या इदळ मनासर आमची मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर आमची दुकां तुवें पसरल्या खातीर आमचे कश्ट तुवें हाळू केल्ल्या खातीर आमचे कुरिस्वोवंक तुवें आदार दिल्ल्या खातीर सोम्या तुका आमी अर्गां दिता आसतना तुज्या सुत्रांचेर पातयेवन सोम्या दिंब्यांनी पडून आमची मागणी आमची प्रार्थना आमची कंत बेजाराय दूख सगळें तुज्या पांयां तळी ह्या घडये समर्पण करता विविध गरजां खातीर सोम्या ह्या घडी आमी मागोन आसा ह्यो गरजो तुजे मुखार आमी समर्पण करता सोम्या पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेच्या हर एका सांद्या खातीर सोम्या तुजे आशीर्वाद आमी मागता आमकां समी तुज्या सेवेक समर्पण करूंक सोम्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तूं आशीर्वादीत कर ನನ್ನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. आमची कुटुंबा तुझ्या पांयतळी याकडे समर्पण करता सुम्या. आमच्या कुटुंबात तुवें दिल्ले भर बरेंपण या घडी आमी उगडासा काडटा. म्हाका मैपासाचें समाधानाचें जिवीत अपुरबायेचें कुटुंबा जिवीत आमकां तुवें फोव केल्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना ह्या घडी आमच्या कुटुंबाक तुज्या पांयतळी या घडी समर्पण करता. जर आमच्या कुटुंबांनी उणेपण आसा सोम्यातून आपयस कर. कशें काना शहरांत त्या लग्नाच्या घडीतांत त्या कुटुंबाक तूं तांच्या गरजांक पावलय, त्या कुटुंबाक ताणें गरजांक पावच्या मुखांतर त्या कुटुंबाची तुवें मर्याद उरयली. तेच परी आमची कुटुंबां सोम्या तुज्या पांयतळी ह्या घडी समर्पण करता. आमच्या कुटुंबांत तशें उणेपण राग मोसर द्वेशाची चिंतना ह्या घडये पयस वचोन दी. ह्या घडये सोम्या तुजें हजरपण आमच्या कुटुंबांत धाड. आमची कुटुंबां भाग्यवंत कर, आमची कुटुंबां मोगाचीं कर, आमची कुटुंबां भक्षणाच्या स्पिरितान भरलेलीं कर म्हण आमी मागता. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ. पिडीस्त भाव भयणींचो ह्या घडी आमी उगडास काडटा. सुम्या ह्या संवसारांत जायतो लोक विविध रितीच्या ल्हान व्हड पिडींनी कश्टान आसा. सोम्या पवित्र पुस्तकांत आमकां सांग आमी वाचता जी व्यक्ती तांच्या जिवितांत कश्टान आसली, पिडेंत आसली, दुखींत आसली, सोम्या तुजे सरशी ती आयली आनी तांकां तुवें गूण केली. तांच्या जिवितांत नवो संतोश दिलोय, तांच्या जिवितांत नवो भरवसो दिलोय, तांच्या जिवितांत ती आशेता तो समाधान तुवें दिलें. सोम्या ह्या घडये सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयतळी आमी समर्पण करता. तुजें स्पर्श तांकां दी, तांकां तूं गूण कर, तांचे पिडेतांव तांकां सुटका दी म्हण आमी ह्या घडये मागता. ह्या घडये आमचे सर पिडेस्तांक तुजें समर्पण करता आसतना विशेश करून आमची पिडा सोम्या तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. ल्हान व्हड दुखींनी, ल्हान व्हड कश्टांनी सोम्या आमी कश्टान आसा. ह्या घडये आमचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तस तुज्या स्पर्शान आम्हा समेस्तांक गूण कर म्हण ह्या घडये मागता. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर जेसू. आपण जेसू, आपण जेसू, आपण जेसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या आपण जेसू. ह्या दिसा आमी विशेष करून मागता. मुखल्या दिसांनी येलिसांव जावचार आसा. सोम्या सगळें तूं जाणाय. ह्यो संवसार तुवें आमकां रोसून दिलाय. ह्या संवसाराचो अधिपती जावन तुवें मनशाक रचलोय. पूण जायत्या कारणाक लागून सोम्या ह्या घडये आमचो संवसार कश्टांत आसा आनी ह्या घडये आमी आशेन आसा बऱ्या मुखेल्या खातीर. सोम्या मुखार जावंक आसचें हें सगळें येलिसांव ह्या घडये तुज्या पांयतळी आमी समर्पण करता. हितून म्हणसर आमच्या ह्या देशाचेर, आमच्या राज्याचेर, सर्व आमच्या लायक मुखेल्यांचेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या मुखले येलिसांव सोम्या तुज्या पांयतळी समर्पण करता. तुझ्या आशिर्वाद ह्या आमच्या देशाचेर, आमच्या राज्याचेर, राष्ट्राचेर वत. ह्या घडये आमी मागता आमकां जाय ते बरें मुखेली लोकांच्या बरेपणा खातीर, समाजाच्या मुखेलपणा खातीर, विशेष करून लोकांक तांची हक्कां राखून व्हरचें तसले, विशेष करून लोकांक तांची दुखां पुसचें तसले, विशेष करून लोकांक तांच्या गरजांक पावचें तसले, लोकांक तांकां सर रितीचे आदार कुमक दिवचे तसले मुखेली आमकां गरज आसात. सोम्या वय सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार दिंब्यांनी पडोवन आमी आसा. ह्या आमच्या विशेष गरजांक तूं पाव आनी तुजी कशी वयतर जें कितें तूं आशेताय, जें कितें तूं आमकां दिताय तें आमी मोगान स्विकार करता आनी सांगतास ह्या घडये बरें मुखेली आमकां फावो कर म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजे लागीं बावडटाना आमी मागता. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मगळा जेजू ह्या घडये आमी मागता आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, युवा जाणां खातीर सोम्या
जायते युवा जण बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात, जायते युवा जण बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसात, जायते युवा जण शिकपांत बरें शिकाप जोडोवंक राखून आसात, बऱ्या शिकाप जोडच्या उमेदीन आसात. सोम्या ह्या सर्व युवा जणांक तुज्या पांय तळे मी समर्पण करता. तांच्या जिवितांत ते दळ मनासर तुवें बरेंपण केल्लें तें बरेंपण नियाळ करता आसतना म्हटल्यार तांच्या जिवितांत ती आश येता तें समाधान संतोश तांकां तूं दी. बऱ्या कामाच्या सद्देर आसच्या युवा जनांक बरें काम बरो फुडार तूं फावो कर. बऱ्या सैरिकेच्या सद्देर आसच्या युवा जनांक बरी सैरीक बरें सांगातीन मेळ अशें सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. बरें शिकाप तांणी जोडून तांच्या जिवितांत बरें फुडार आपणावंक सोम्या आशिर्वादीत कर. सांगाताच जायते रितीच्या कश्टांनी सोम्या आमचे युवा जन आसात, जावंक पुरो मानसीक रितीन कश्टून आसात, ह्या संवसाराच्या विविध वडण्यांत ते कश्टून आसात. सोम्या ह्या रितीन कश्टोवच्या सर्व युवा जनांक सर्वांक सोम्या तुज्या पांय तळी समर्पण करता. तांकां सोडवण दी, तांकां राखून व्हर. ह्या तांच्या कश्टांत, ह्या तांच्या उणेपणांत सोम्या तूं तांचे सांगता राव. बऱ्या वाटेन तांणी समकोवंक तुजे सांगता बरें जिवीत आनी जिवंक सोम्या ह्या आमच्या युवा जनांक तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. आपडचेसू तांकां आप अमोलीक त्या रक्तान तुज्या तूं गुण कर. आपडचेसू तांकां आपूस अमोलीक त्या रक्तान तुज्या तूं गुण कर. आमची इतर तेंसावां ह्या घडये मौनपणी आमी समर्पण करया. जायत्या जाणांनी तांच्या विविध गरजां खातीर मागोवंक सांगलां. एका चली एक विशेश भें आसा, तें भें नापायस जावंक ते त्या भुरग्याक त्या चलयेक धैर्य मेळोवंक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. ह्या तिच्या कश्टांत तूं तिका सांबाळून व्हर म्हूण मागता. एका कुटुंबान एका तिच्या दुवेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सोम्या ह्या तिच्या तेसावान तांच्या गरजांक तूं पाव. आनी जायते तेसावां सोम्या आमच्या लागीं मागोवंक सांगले आसात विविध जण आनी तांच्या गरजां खातीर. सोमे सर्व तेसावां ह्या घडये तुज्या पांय तळे आमी समर्पण करता आसतना तुजे मुखार दिंबी आनी आमी सर्वां आमचे गरजो, आमची कंत, आमची बेजाराय, आमचे दूख, आमचे विरारपण, ना समाधान सगळें सोम्या तुज्या पांय तळे ह्या घडये समर्पण करता. तूं आमकां आयकताय, तूं आमचो मोग करताय, तूं आमची दुखां पुसताय, तूं आमकां समाधान दिताय. तुजे ते नी संतोश आसा म्हणलें सोम्या ह्या घडये आमी समजता, ह्या घडये आमी मानून घेता. ह्या आमच्या गरजांक पावस सोम्या. आमचे तावन ही बरा क्रिस पयस कर. आमचे तावन ही शिडा तूं पयस कर. आमच्या मोतीन तासचे सर रितीचे भें, सर रितीची खोटी चिंतना, सर रितीचे आमच्या दूख बेजाराय कंत सगळें सोम्या तूं पयस कर. आमचें जिवीत सदांच तुज्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी, तुज्या दिनच्या त्या समाधानान भरलेलें जावं दी म्हणून ह्या घडये आशेता सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस. सोम्या तुजे मुखार आमी आसा, आमकां तूं आयकताय. तुजे मुखार आमी दिव्यांनी पडली सोम्या. आमची मागणी तूं स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमचे संगता राव. तुझ्या आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, ल्हानांचेर, व्हडांचेर सदांच तूं भोंवत. कृपेचें जिवीत आमकां तूं दी, समाधानाचें जिवीत तूं आमकां दी. आमी आशेता संतोष दादोसकाय सगळें आमकां फावो कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Tășin Baba, tășin sputa, ulasani stutisa. Potvi maima, săsta, ei castalian, hărsita, tu
देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन.